नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्याक येवकार. खुबशे विशय आसात. काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज गोंयां आयला. कितें जातलें काँग्रेसीचें आनी कितें जावपाक शकता काय कितें काँग्रेसीचें, हो विशय आसा. त्याच प्रमाणे गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश गाडीमारे, जो ह्यो काँग्रेसीच्यो डेव्हलपमेंट्सूय ट्रॅक करता, बाकीच्यो डेव्हलपमेंट्सूय ट्रॅक करता. महेश, कितें आहा अपडेट? हां. काँग्रेसीची सद्याची परिस्थिती जर पळयली आणि आज जर दनपारा सावन ज्यो मिटिंग्स घेवपाक रावला आमचो डेस्क इन्चार्ज, त्यो जर पळयल्यो जाल्यार वारें खंय व्हांवता? प्रमोद, आफ्टर झेडपी इलेक्शन काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज गोंयान येयल्लो आसा गुंडूराव. ही तेजी सेकंड विजीट. हाच्या पयलीं आयला तो. सो ताका जेन्ना आमी विचारलें की कितें कितें डिस्कशन जालां तें, सो ताका पार्टीचे एमएलएज मेळ्ळे, ब्लॉक प्रेसिडेंट ताका मेळपाक गेल्ले, सगळे जाण मेळ्ळे. प्लस तो मागीर आतां म्हापशा वचपाचो आसा आनी ताच्या उपरांत फाल्यां बीन तिची मिटिंग चालू आसात काँग्रेस हावजान आसतले. आयज ताका आमी ताचो जेन्ना बायट घेतलो तेन्ना ताका आमी विचारलें कितें तुमकां दिसता, कितें झेडपी इलेक्शना खातीर कितें कितें चुकलां. ताणें पयलीं 1-to-1 मिटिंग्स घेतले, प्लस पयलीं ग्रुपान मिटिंग्स घेतले, मागीर 1-to-1 मिटिंग्स घेतले. सगळे रिजन्स विचारले कितें जालें झेडपी इलेक्शनाक. चडशा हांच्यांनी तांकां फिडबॅक दिलो की काँग्रेस लिडरांनी की बीजेपीन अचानक इलेक्शन म्हणजे बीजेपी सरकारान अचानक इलेक्शन जाहीर केलें स्टेट इलेक्शन कमिशनान. तांकां टायम मेळ्ळो ना. सेकंड थिंग मनी पॉवर चड यूज जाली. आनी एक गजाल म्हटल्यार जॉब प्रॉमीस केले गव्हर्मेंटान 10,000, ताचो सगळो इम्पॅक्ट जालो. तांकां काम करपाक मेळ्ळें ना. वेर एज बीजेपी खबर आशिल्लें केन्ना डेट इलेक्शन जावपाचें आसा, तांच्यांनी पयलींच तयारी केली असो तांच्यांनी ताका फिडबॅक दिलो. सो आमी गुंडूरावाक विचारलें. गुंडूरावान आमकां सेम रिजन सांगली कित्याक खातीर ते इलेक्शन लॉस जालें. पूण एनीवेज तेणी अशें म्हटलें की आमी इंट्रोस्पेक्ट करतले व्हाय वी लॉस द इलेक्शन्स आनी इतले सीट आमचे कित्याक केले ते. कित्याक काँग्रेसीचे आमी पयल्यार कमी सामके सीट येयले एज कम्पेर्ड टू बीजेपी. मागीर तांच्यांनी सांगलें की आमी लोकां मेरेन जो कोल इश्यू आसा, डबल ट्रॅकिंग, मायनिंग, जॉब्स हे इश्यू घेवनूच आमी आतां लोकां मुखार वचपाचे आसात आनी हेच इश्यू आमी हाच्या मुखार हाडटले. आनी एक तेणी रिजन सांगलें तें म्हणजे मनी पॉवर म्हणटा तो. ती चडशी मनी पॉवर ही बीजेपीन यूज केली म्हणून ते जिखले अशें एक रिजन सांगलें ताणें. दुसरें म्हणजे ताणें सांगलें की बीजेपी इज गुड इन हॅव्हिंग हां, ए, सांगा. बी, सी, डी टीम. हं. बीजेपी म्हणटालो तो ए, बी, सी, डी अशे तेंचे टीम्स आहात म्हणजे आनी बाकीचे जे ऑपोजिशन आहात ते बीजेपीचेच म्हणटा तो. आमी ताका विचारलें आ फॅक्टर तुमकां कितें म्हणपाचो आसा. इवन आ फॅक्टर तेंच्यांनी डिस्कस केलो प्रमोद झेडपी इलेक्शनाच्या मिटिंगेच्या काँग्रेसीन. दुसरें मागीर आमी एक ताका विचारलें ते काव स्लॉटराच्या बिलाचेर आनी बिफाचेर विचारलें कित्याक शॉर्टेज ऑफ बीफ आतां क्रिस्मसा कडेन जावप म्हणजे गोंयान मातसो प्रॉब्लम जातलो म्हणून सांगलें. सो तो म्हणा कितें बीजेपी इज अ हायपोक्रिटिकल पार्टी जी बीजेपी एका स्टेटीन बीफ बॅन करता, दुसऱ्या स्टेटीन अलाव करता. वेरएज ती गोंयान सदांच आमी पळयता की बीफ बॅन हो इश्यू सदांच आसता आनी बीजेपीचो लिडर जे आसता ते बीफ बॅन तितले स्ट्रॉंगली ते उलयनात. सो इवन तेणे अशें म्हटलें की बीजेपी जे रुलींग स्टेट आहा यूपी सारके दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ. सगळ्यात चड जर बीफ एक्सपोर्ट करता, इंडिया सुद्दां बीफ एक्सपोर्ट करता, पूण यूपी सारखी जी स्टेट आहा ज्या जाग्यार बीजेपीचे गव्हर्नमेंट थंय चड तांकां काव स्लॉटरिंग जाता अशें ताणें म्हटलें. आनी ताणें अशें म्हटलें की जर खरीच बीजेपी सिरियस आसता अबाउट द काव, एक्चुअली कॉन्स्टिट्युशनान ऑलरेडी रायट दिल्लो आसा काव स्लॉटराचेर लॉ करपाचो, पूण बीजेपीन तो मिस इंटरप्रेट केला आनी ते नाकाले लॉ यूज करता आनी ड्रॅकोनियन लॉ काडटा अशें ताणें म्हटलें. आनी जर खरीच जर बीजेपी सिरियस जाल्यार प्रायम मिनिस्टरान एक पॉलिसी एडॉप्ट करपाची आनी सगळ्याक म्हणटा तो बीफ बॅन करपाचो. मागीर आमी ताका म्हादयचेर विचारलें. म्हादयचेर ताणें व्हडलोसो क्वेश्चन घेवंक ना प्रमोद तेणी आमचो एफर्ट. तो म्हणलो इट्स अप टू द स्टेट म्हणटा तो, स्टेटीन कितें डिस्कस करपाचें. आनी एक प्रमोद आयज सीएमूय मेळ्ळा आमकां. तेन्ना सीएमाक आमी विचारलें की जे आतां बीफ बॅन जाला क्रिस्मस टायमार कशें कितें. सो तांच्यांनी अशें म्हटलें की जे रजिस्टर एजंट जे आसा गोंयान, जे रजिस्टर एजंट आसात बिफा जे बूल हाडटात, बीफ काव बीन हाडटात, तांच्यांनी लायव्ह एनिमल हाडचे आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान ते स्लॉटरिंग करूं शकतात अशें तांच्यांनी सांगलें. दोज वर रजिस्टर अशें तेंच्यांनी एक जेणे करून बिफाचो व्हडलीशी कमतरता गोंयान जावपाक जायना म्हणून एक तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतला. दुसरें आनीक आमी आतां पयला प्रमोद की कोविडाचो आतां आनी एक व्हायरस म्हणटा तो डेव्हलप जाल्लो आसा जो यूके सारके एरियेन जाल्लो आसा आनी त्या खातीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल फ्लायट सगळे बंद करपाक येतले आनी हाचो इम्पॅक्ट तेंच्यांनी सांगलो टुरिजमाचेर व्हडलो जावपाचो आसा. आनी एक गजाल प्रमोद, इवन बीजेपीची काल राती कोर कमिटीची मिटींग जाल्या तर झेडपी इलेक्शनाचे जे सीटचे लॉस जाले ताचेर तेंच्यांनी डिस्कशन केलें. तांकां अशें दिसून आयलें की इवन आप जो फॅक्टर तो सुद्दां तेंच्यांनी डिस्कस केलो कालच्या मिटिंगेन. आनी
प्रमोद आतां आमी पळयलां की डिसेंबर जानेवारी म्हयन्या हांगा इफ्फी जावपाचो आसा. सो इफ्फीचे डेलिगेट्स जे आहा ताचेर फक्त 2500 डेलिगेट्स अलाव करतले. पयलीं अशें कॅपिंग दवरला तेंच्यांनी. आतां मेरेन 1300 डेलिगेट रजिस्टर जाला अशी इन्फॉर्मेशन अ, म्हटल्यार महेश, एक गजाल मुद्दम विचारची दिसता की काँग्रेसीची जी आयची तुगेली जी बैठक चालू आसा हय ती बैठकीचो मूळ उद्देश म्हळ्यार तांणी झेडपी इलेक्शनाक जे खबरी जाला तें त्या विशीं ही आतां मिटींग चलतना तांचो अजेंडा कितें? कारण एका वटेच्यान काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान राजिनामो दिला, आं दुसरे वटेच्यान लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा की कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमदारांच्या एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर काँग्रेसीचो परफॉर्मन्स बाबतच जाला. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना डेस्क इन्चार्ज येवन गोंयाक बसता ताजे अजेंडा कितें? प्रमोद एक रेजिग्नेशनाचें सांगपाक विसरलो हांव. जेन्ना आमी तांकां विचारलें की ताणें गिरीश चोडणकरान आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन रेजिग्नेशन दिलें. ताणें सेकंड टायम केलो. सो ताणें अशें म्हटलें की आय वील गिव रिपोर्ट टू द हाय कमांड. हाय कमांड ताचेर डिसिजन घेतले. सो लिडरशीप कितें चेंज जावपाक येतली काय विचारलें जाल्यार ते म्हणून ते सगळे डिसिजन हाय कमांड घेतले. हं, दुसरें म्हटल्यार आमी अलेक्साक विचारलें. अलेक्स म्हणटा जर काँग्रेसीक जर सुदारपाक जाय जाल्यार लिडर चेंज करचो पडटलो तांकां. हं, प्रताप सिंग राणेक जेन्ना विचारलें तेन्ना प्रताप सिंग राणे म्हणटा इट्स सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकट्याचेर घालून फायदो ना. हं. आणि इवन आमी हाका विचारलें गुंडूरावाक की प्रताप सिंग राणे सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां एकूय झेडपी मेळोंक ना. ते सगळे बीजेपीक गेले म्हणून. जाल्यार तो म्हणलो आय कॅनॉट ब्लेम इंडिव्हिज्युअली म्हणलो. सो इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी त्या नदरेन पळयता. आणि हाच्या फुडें आमी तो इंट्रोस्पेक्ट करतले की आमचे एमएलए तो काय आमचे एमएलए लिडर्स म्हणटालो तो तांचे लिडर्स लोकां मेरेन पावले ना आनी तितलें तेंच्यांनी काम करूंक ना जे झेडपी करपाक जाय आशिल्लें ते प्रमाणे. थँक्स अ लॉट महेश. हांव परत येता तुजी म्हऱ्या गरज पडल्यार. बट आमचे आयचे गेस्ट आमकां जॉयन जाल्यात ते म्हळ्यार ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष निलेश शाह. आनी आयचो जो म्हत्वाचो विशय आसा तो म्हळ्यार सारके डिसेंबराक अशी परिस्थिती जाल्या की UK सावन येवपी फ्लायटी बंद. ताचो फटको ट्युरिस्टाकूय बसतलो, गोंयकाराकूय बसतलो आनी जी टुरिझम इंडस्ट्री खंय तरी परत मातशी स्वताच्या पांयार उबी रावपाक पळयतली ताचेर हाचो कितें परिणाम जातलो? निलेश बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयलीं कितें दिसता इम्पॅक्ट केदो आनी कितलो जातलो? तुमची इनिशियल असेसमेंट कितें? प्रमोद बाब, मेन म्हणजे गोंयकार जे क्रिसमसीक हांगा येवपाक आशिल्ले फ्लायटीक बेसिकली एअर इंडिया गोव्याचे स्पेसिफीक धरलें जाल्यार विकली एक फ्लायट एअर इंडियाची डायरेक्ट फ्लायट गोंयान आसली. ती बंद जाल्यार ते गोंयकार जे क्रिसमसीक आनी न्यू इयराक जे हांगा येवपाक आसत ते अटकले, ते येवपाक पावचे ना. फ्रँकली टुरिस्ट इंडस्ट्री फॉरेन टुरिस्ट येत नासले गोंयान. जे येताले ते आमचे गोंयकार येताले आनी जे बिझनेस विजाक येताले तो इम्पॅक्ट जातो. पण मेजर इम्पॅक्ट जातो तो ट्रॅव्हल एजंटाक, ज्यांचे मातशे तरी थोडे चालू जाल्ले की तेंच्यांनी थोडी बुकिंगां येताली युरोपाक वचपाची फ्रॉम गोवा आणि थंयच्यानूय जे लोक जे अटकला ते गोंयान येताले ते कंप्लीट बंद जाला. सो दॅट वे इट विल इम्पॅक्ट विल बी ट्रेमेंडस एज पर दॅट इज कंसर्न. आणि मेन थिंग कितें सगळ्याचे जे प्लॅन असले ते अटकला. दुसरे एक म्हणजे गजाल म्हणजे आता कितें जाला ते UK जे आसा दॅट इज मुव्हिंग आउट ऑफ EU आणि जंय युकेन काम करपी जे आसा तांकां डेडलायन आसली 31 डिसेंबर पर्यंत तेंनी थंय वचून रजिस्टर करपाक जाय युकेन काम करपाक. So many Goans, I feel, I don't have any statistics, but what I'm hearing this thing, we're supposed to go for registration. आणि आफ्टर 31st कितें आहा सिनेरियो ते आमी नको, देन दे मे हॅव टू गो इफ वी हॅव टू गो टू UK तर तांकां बायोमेट्रिक्सला विजा काडचे पडटा की रुल्स अजून क्लियर कट ना कितें आसतले. सो दॅट वे गोवन्साक इम्पॅक्ट खूब चड जातलो टुरिस्ट पेक्षा ह्या लॉकडावना खातीर. तुमकां ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीचो सामको अनुभव आसा. आज जेन्ना ट्रॅव्हल आमी टुरिझमाचेर येवया, बट इनिशियली तुमी जेन्ना ट्रॅव्हल इंडस्ट्री कडेन पळयतात जो सुरवातीचो ह्या पॅन्डेमिकाचो इम्पॅक्ट जाल्लो तातूंतल्यान इंडस्ट्री भायर सरिल्ली काय कितें? आनी ती जर भायर सरिल्ली जेन्ना जाल्यार आतां आमी जी नवीन स्ट्रेन ऑफ व्हायरस म्हणटात ताजो कितें परिणाम जावपाक शकता? फ्रँकली स्पिकींग टुरिझम इंडस्ट्री हेतून भायर सरपाक इतकी इझी ना. मेन थिंग म्हणजे कितें आसा तो जो इम्पॅक्ट जो आसा इट इज ट्रेमेंडस अँड इट इज वन एक थिंग तुमी आमी लक्षांत ठेवपाक जाय सगळ्यांनी की इट इज मॅटर ऑफ सर्वायवल पीपल हू आर इन द टुरिझम इंडस्ट्री. इंका भायर एक्चुअली भायर सरतल्यार इट मे टेक मोर दॅन 18 months to 24 months. तर बेसिकली कितें जाला जितकी बडी व्हडली हॉटेलां जी आसा 5 स्टार 4 स्टार आणि अप टू सर्टन 3 स्टार तेंच्यांनी चालू केला
आणि त्यांच्यानी आपले रेट सगळ्यांनी देवयला आणि त्याच्या खातीर त्यांच्याकडे बिझनेसय आसा अराउंड से हॉटेल इफ यू टेक स्टॅटिस्टिक्स वायज ऑगस्टान 3-4% असली, जे सप्टेंबरान 14-15 जाली, ती नोव्हेंबरान अराउंड 55-60% असली ऑक्युपन्सी. आता डिसेंबर विल बी अप टू 70-75% पर्यंत त्यांना मेळटले. धाकटी हॉटेल्स जी आसा ती अजून चालू जावना आणि ते दॅट इज अ कन्सर्न. टोटल रजिस्टर्ड हॉटेल गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडे 4100 आसा, त्यातले अराउंड 1300 चालू झाला. रूम नाईट्स धरले जाल्यार 27,000 रूम नाईट चालू झाला आफ्टर 46,000. सो 19,000 रूम नाईट्स अजून चालू जावना. सो द इम्पॅक्ट इज ट्रेमेंडस अँड ह्या पण सगळे सेगमेंट चालू जायना. फॉरेन टुरिस्टूय गोंयान येवपाक चालू जायना आणि डॉमेस्टिक टुरिस्टूय कितें आसा, प्रोटोकॉल चेंज जायत आसा. सो नोबडी वॉन्ट्स टू टेक अ रिस्क. आता महाराष्ट्राचे काय वेळा फ्लो जातालो तेंच्यांनी थंय अटकले की कंपल्सरी टेस्टिंग केलें, तो ऑटोमॅटिकली ते टुरिस्ट बंद झाले. सो विथ दिस टाइप ऑफ एड हॉक डिसिजन्स टेकन एव्हरीवेअर, विच वॉज सिच्युएशन डायनामिक आसा. नॉर्मल्सी जावपाक वॅक्सिनेशन जातकूच आकाप दिसता, त्याच्या पयलीं नॉर्मल्सी जावपाक व्हेरी व्हेरी कठीण आसता. इवन वॅक्सिन जातकूच इमिजिएट जावचें ना, ताका टायम वयतलो. त्या लोकांकडे स्पेंडिंग कॅपॅसिटी खूप कमी जाला आणि ओवरऑल इम्पॅक्ट इज ट्रेमेंडस. अँड एज फॉर गोवा इज कन्सर्न, मेन इंडस्ट्री टुरिझम असतोच की सगळे लेवलचे, नॉट इवन ओनली बिझनेस ऑफ द हॉटेल्स और रेस्टॉरंट्स और ट्रॅव्हल एजंट इज इम्पॅक्टेड, बट smallest of the smallest trader, that's also directly or somewhere there is a connect with the industry, that effect जाला. एक तुमचे स्टॅटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग आहा आणि आमी हे सुरवातीसान उलयताले. आय थिंक वी स्टार्टेड टॉकिंग समवेअर इन मे की हातूंतल्यान आमी कशें भायर सरतले आनी कितें जातलें डिसेंबर मेरेन. आज जेन्ना आमी डिसेंबराक पावल्यात तेन्ना एज पर युअर स्टॅटिस्टिक्स आमचे 60% रूम्सूच ऑपरेशनल जाल्यात. 40%आंनी अजून ऑपरेशनल जावपाचें सुद्दां चिंतलें ना. वॉट इज द मेन रिजन बिहायंड इट? येतना इन्फ्लोच ना ट्युरिस्टांचो, कारण रस्त्याचेर येतना वतना ट्युरिस्ट भरपूर दिसतात, जाल्यार हे 40% बंद कितें आसात? मेन इम्पॅक्ट म्हणजे कितें आसा गोंयांत न्ही, जे मेनी ऑफ द हॉटेल्स डिपेंड ऑन द फॉरेन टुरिस्ट अँड चार्टर टुरिस्ट. एक लक्षात घेवपाक जाय, एक फॉरेन टुरिस्ट इज इक्विवेलंट टू मिनिमम 5 to 6 डोमेस्टिक टुरिस्ट. जो फॉरेन टुरिस्ट येता तो 15 दीस ते 21 दीस रावता, थोडे 40 डेज 45 डेज पर्यंत रावता. डोमेस्टिक टुरिस्ट असता तो 2 दीस 3 दीस मॅक्सिमम 4 दिसा खातीर येता. सो द इम्पॅक्ट फॉर द स्मॉलर हॉटेल जे लॉंग टर्म येता ताका खूप जाला. सो तो चालू एक्च्युअली जावपाक सगळे टुरिस्ट सीझन चालू जावपाक जाय. आता पण जे आमी जे म्हणटा जे टुरिस्ट येता, now many of the tourists are coming, they are coming for suppose एका दिसा खातीर येता, आपली गाडी घेऊन येता, एक दीस 2 दीस रावन वयतात, तशें आसा. पण जे लेजर जे हॉलिडे टुरिस्ट जे येता विथ फॅमिलीज, ते अजून फुल स्विंग चालू जावना. दिवाळी कडेन थोडे जाल्ले चालू, बट ते मातशें हेर काबार जातकूच कंप्लीट परत स्लो डावन जाला. सो अनलेस ऑल द सेगमेंट ऑफ टुरिझम चालू जायना. आता कितें जाता, कोर्ट कॉन्फरन्स हाडटलो गोंयांत, तर ताका रिस्ट्रिक्शन आसा, 200 लोकां वयर ते हाडपाक मेळना कॉन्फरन्साक आणि ओवरऑल एक भंय आसा. सो तो भंय फॅक्टर त्या पर्यंत कमी जायना ऑर एलिमिनेट जायना, त्या पर्यंत टुरिझम फूल स्वेज चालू करपाक डिफिकल्ट आसा. आय नो दिस इज अ व्हेरी अनयुज्युअल डिसेंबर आणि तुम्ही अशी उद्देगां भितर वर्सानुवर्सां आसात. So how, I know it's a very difficult question, but December, how does it feel different? In fact, there is a lot of less of events. आता हांव हॉटेलाकडे आणि जे इव्हेंट्स करता त्यांचे कडेन उलयतालो. मेन रिजन कितें आसा, आता हांवें बूक केलें कितें तरी इव्हेंट हाडपाक बूक केला, हांवें सगळें प्लॅन केलें आणि लास्ट मिनिट प्रोटोकॉल चेंज जालो, तर टुरिस्टूय येवचे ना आणि तांकां जे इव्हेंट करता जे परफॉर्मर्स आसता तांकां आर्टिस्टाक पयशे एडवान्स दिवचे पडटा, थोडे तरी दिवचे पडटा, ते कोण परत रिफंड दिवपाक ना. सो एवरीबडी इज गोइंग टू डॅम्पर. अँड आमी दिवाळी कशें हे जाले टुरिस्ट आयले तशे लोक येतलेच, म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की आय एम ऑप्टिमिस्ट टुरिस्ट विल कम. बट जे लायव्हलीनेस आसता, आय थिंक दॅट विल बी मिसिंग in the hotels in and around. And because of the COVID चे आता जो सेकंड वेव कसो जो म्हणटा, त्याचो मेंटली ऑल्सो जे प्लॅन करपा आसा गोंयचे त्याचेर इफेक्ट जातलो अशें म्हाका दिसता. तुम्ही म्हणटा जितलो हाजो बिझनेस इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट आसा तितलोच खंय प्रत्येकाचेर सायकोलॉजिकल इम्पॅक्टूय आसा ह्या गजालीचो. सो तुम्ही दिनेश बाब, बिफोर आय लेट यू गो, युअर रफ एस्टिमेट तुम्ही म्हणटात की 18 months फॉर द इंडस्ट्री टू एक्च्युअली कम आउट ऑफ दिस.
ताज्या पयलीं यू आर नॉट सीइंग एनी ग्रीन शूट्स काइंड ऑफ अ थिंग? No, it's difficult. कित्याक जाणा, all the reports, international reports, like when we are talking about the tourism sector or travel sector, तितून सगळे एक्सपेक्ट आले, एअरलाइन आयली, हॉटेल्स आयले, ट्रॅव्हल एजंट्स आयले, टूर ऑपरेटर आयला, दिस ऑन द टॉप फ्रंट. मागीर धाकटे एट द स्मॉलर लेवल तुमचे एक्सकर्शन ऑपरेटर आयले, म्हणजे बोट ऑपरेट करतात ते आयले, टॅक्सी ऑपरेट करतात ते आयले. तो सगळे बिझनेस सारखो चालू जावपी, आय फील सो इट विल टेक सम टाइम. कित्याक द कॉन्फिडन्स लेवल इन द टुरिझम इंडस्ट्री वर्ल्ड वायड इज एट व्हेरी लो. आणि लोकांकडे स्पेंडिंग कॅपॅसिटी कमी जाला, सो दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट. आणि दुसरें कितें आसा, लायक अ मायस मुवमेंट, पयलींचे कॉन्फरन्साक बीन जे टुरिस्ट येताले तेंचो आतां कितें आसा, सगळे कम्युनिकेशन नाल्यार ट्रॅव्हलाक वयताले मिटिंगे खातीर, सगळ्याचे आतां आमी उलयता तशें झुमार नाल्यार आनी खंयचे चालू जाला. So overall the impact to get back to normal, because as per one statistic, the corporate travel aslo, तो 15 ते 20% कायमचो गेलो. So which is a big thing, because people, if I can meet you over the Zoom call and finish my meeting, then why should I spend money on the travel or in the hotels when I go? So looking into all those impact, because impact it will be a larger impact in all respect. So to get back, people get mindset back, की ट्रॅव्हल करपी जरुरीची आसा. हॉटेलान आमी दुसरीकडे गेला, इट्स नॉट ओनली टुरिझम बट कॉर्पोरेट ट्रॅव्हल आसा, एक आमचे एक कॉन्फरन्साक आसा, ते सगळे ट्रॅव्हल जावपाक चालू जावपाक थोडो टायम वयतलो अशें म्हाका दिसता. आणि आय थिंक वन ऑफ द मेजर मार्कर ऑफ नॉर्मल्सी म्हाका दिसता जगभर वूड बी वेन द क्रूज टुरिझम रिवाइव्स. आय थिंक दॅट विल बी द बिगेस्ट मार्कर that somewhere there is a confidence right now ki we are going back on track. Don't you think so? That will be a good impact, because as far Goa per se is concerned, lot of Goans are working in cruise industry. So many of cruise have started, त्यांच्या लोकांक आपयलाय परत, but once that starts, that is where the confidence level is coming. That is where the confidence level will start going up. Those are very high spenders असतात तिथं. So basically आम्ही ग्रीन शूट्स पळयता. इवन इंडिया टुरिझमानूय त्यांचे रोड शो केलो गोंया लास्ट वीक. सो बेसिकली ऑल आर ट्रायिंग देयर बेस्ट की कशें करून टुरिझम रिवाइव जावचें आणि इट शुड गेट टू नॉर्मल. सो वी रिक्वायर मोर एफर्ट्स टू गेट द नॉर्मल्सी बॅक टू टुरिझम इंडस्ट्री. आणि ताका टायम वयतलो, लेट्स बी व्हेरी व्हेरी फ्रँक इनफ, अँड वील हॅव टू हॅव पेशन्स बिफोर एक्चुअली एव्हरीथिंग गेट्स टू नॉर्मल. निलेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. तुम्ही जॉईन जातात आणि म्हाका दिसता दीज इनपुट्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. परत अशें मेळत रावया, कारण तुमचो इंडस्ट्रींतलो जो एक्सपिरियन्स आसा, आय थिंक दॅट इज वॉट इज गोईंग टू बी व्हेरी व्हेरी क्रुशल इन द टायम्स अहेड. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. थँक्यू, थँक्स फॉर इन्व्हायटिंग. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता, रोखडोच परत येता. आमचे बाकीचे रिपोर्टर आमकां जॉईन जातले, कितें चल्लां तें गोंयभर पळोवया. खंयच वचनाकात. वील बी बॅक इन अ व्हेरी शॉर्ट वायल. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. परत एक फावट येवकार. आमी फ्लायटी युकेच्यो बंद जाल्या, थंयच्यान सुरवात केल्ली. सो ज्या जाग्यार एअरपोर्ट आसा त्या जाग्यार या. विक्रम आसा आमचे बरोबर वास्को सावन. विक्रम, कितें आहा अपडेट्स? आनी इनिशियली एअरपोर्टा वयल्यान एअरपोर्ट डायरेक्टरा कडेन तूं काल उलयल्लो, कितें इनपुट्स मेळटात एंड वॉट आर दी अदर अपडेट्स फ्रॉम वास्को? सर आयकूंक येता तुमकां? येस, गो हेड. सर सद्याक युकेच्यो ज्यो फ्लायट्यो आसा एट नॅशनल लेवल, डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एव्हिएशन तांच्यांनी अक्रॉस इंडिया सस्पेंड केल्या. आनी सद्याक गोवाच्यान एका विकान 4 फ्लायट्यो आशिल्ल्यो, म्हणजे डायरेक्ट फ्लायट गोवा टू लंडन. आनी तिज्यो विकेंड म्हणजे फ्रायडे संडे अशे विकेंडान 2 फ्लायट्यो वताल्यो, 2 फ्लायट्यो येताल्यो. आनी फ्लायट्यो ज्यो वताल्यो त्यो ऑलमोस्ट फूल, म्हणजे कॅपॅसिटी 250-300 लोक पर फ्लायट आसतालेच. आणि जेन्ना एक नवे स्ट्रेन आयले कोविड व्हायरसाचे युकेन भितर, सो खंय तरी ते फ्लायट सस्पेंड केलेले कारणान गोंयच्यो ज्यो विकान 4 फ्लायट्यो आसल्यो त्यो इमिजिएटली सस्पेंड जाल्यो. 26 तारखेक आनी 28 तारखेक 2 फ्लायट्यो आशिल्ल्यो त्यो वर कॅन्सल एट द लास्ट मोमेंट. सो खंय तरी गोंयकार जो गोंयान येवंक सोदतालो, जावं हांगचो मनीस जर भायर वचूंक सोदतालो क्रिसमस सेलिब्रेट करून, म्हणजे
26 आनी 28 तारखेर जर आमी फ्लायट धरत जे कोण गोंयांक न्यू इयराक येवंक सोदताले तांकां खंय तरी तांकां आतां येवपाक मेळचें ना. ताजे भितर सर कितें जालां आतां सद्याक हो बोवाळ पडटकर थोड्यो फ्लायट युनायटेड अरब एमिरेट्स त्या वटेन दुबय त्या वटेन येताल्यो. पूण आतां आमकां आयकूंक आयलां जेन्ना आमी आयज कॉन्टेक्ट केलो गगन मलिकाक तांच्यांनी सांगलां की बिकॉज ऑफ दीस नॉयज खंय तरी कुवेट जे आसा तांच्यांनी सुद्दां एक थंय सुद्दां तें कितें डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी सद्याक तरी कुवेटाचे एअर स्पेस तांच्यांनी बंद करून दवरला. सो त्या वाठारांतल्यान एअर इंडियाच्यो ज्यो फ्लायट्यो येवपाच्यो आसल्यो अंडर वंदे भारत मिशन गोंयकारांक घेवन हांगा येवपा आसलेल्यो त्यो सुद्दां आतां सद्याक कॅन्सल जाल्या. सो खंय तरी जायते लोक जे गोंयान येवंक सोदताले तांकां येवंक मेळचें ना. तांचें म्हणणें आसा की इतले मेरेन दे हँडल्ड अबाउट 82 रिलीफ फ्लायट्स म्हणजे मार्च टू आतां मेरेन तांच्यांनी फ्लायट्स अराउंड 82 रिलीफ फ्लायट्स हँडल केल्ल्या. वेगळे वेगळे लोक हांगच्यान परते गेल्ले. पूण सद्याक तांचें म्हणणें दिस इज अ टेम्पररी सस्पेन्शन म्हणजे आयज राती 11:30 11:59 मेरेन ते लास्ट आसतले. ताजे मागीर टील 31 डिसेंबर दिस वील बी सस्पेंडेड. सो दिस इज अ टेम्पररी सस्पेन्शन. तांचें हेंय म्हणणें आहा की दो द फॉरेन पॅसेंजर्स आर नॉट कमिंग जी वाड डोमेस्टीक पॅसेंजरांची आहा इट इज ट्रेमेंडस. म्हणजे एज ऑफ नाव पयलीं जेन्ना कोविड लावन लॉकडावन चालू जालो तेन्ना थोडी कमी फ्लायटी आशिल्ल्यो. नाव चडशे सेक्टर जे आसा इवन हुबळी सुद्दां आतां जॉयन जावंक सोदता गोंयांक आनी खंय तरी दिसाक एक 60 सुमार फ्लायट्यो मुवमेंट चालू आसा. आनी बिकॉज क्रिसमस इज ऑन फ्रायडे सो एक लॉंग विकेंड आशिल्लो आनी जायते लोक येवपा आशिल्ले. सो दे आर एक्सपेक्टिंग की फ्रायडे सॅटर्डे संडे जे म्हणजे फॉर पीपल लायक वर वर्किंग इन IT इंडस्ट्री इन बँगलोर बी तांकां फ्रायडे सॅटर्डे संडे हॉलिडे मेळ्ळ्या कारणान चड पॅसेंजर गोंयांत येवंक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा. सद्याक तरी युकेच्यो फ्लायट सस्पेंड करून दवरल्या ज्यो वंदे भारताच्यो येवपाच्यो फ्रॉम युनायटेड अरब एमिरेट्स फ्रॉम दॅट सायड त्यो सुद्दां कॅन्सल जाल्ल्यो आहा. दिस इज अपडेट फ्रॉम मास्को. या थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान वता म्हापशां. आमचो श्याम सुंदर फट्टे आसा बार्देजांतले अपडेट घेवन. श्याम कितें चल्लां? प्रमोद आयचे 2-3 अपडेटी घेता आसतना आयज आतां एक म्हणजे काँग्रेसीचो जो ऑब्जर्वर आहा गोंयचो तो गुंडूरा हो म्हापशां येयला आनी सद्या म्हापशां मिटींग चालू आहा. ZP कॅन्डिडेट मागीर नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट जे सगळे नॉर्थ गोवाचे आहा तेंच्या बरोबर तेजें डिस्कशन चालू आहा. कितें डिस्कशन कितें जातले ते मिटींग जाल्या उपरांत कळटलें. दुसरे एक आयज आम आदमी पार्टीचे ज्यांनी एक मेमोरंडम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक दिला. तेजे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेणे अनाउन्स केल्ले की जे कोविड पॅन्डेमीक हे आसले तेन्ना जे टॅक्सीवाले बीन आसले ते तेंची रोड टॅक्स किंवा बाकीच्यो फी ज्यो आसल्यो त्यो माफ करता म्हणून सांगलेल्यो. पूण जेन्ना ते हितून गेले डिपार्टमेंटान गेले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जाल्यार तेंकां ते म्हणटा अजून आमकां सर्कुलूच येवंक ना कांयच येवंक ना. तो मॅन्युअल कार्दो जो आहा तो कॉर्डिनेटर आम आदमीचो तो म्हणटा हे अश्यो फटिंगगिरी आनी बेश्टे टीव्हीचेर हेचेर अनाउन्स कित्याक करता. खरें कितें जर तुमकां जर हे करपाचें जाल्यार इम्प्लिमेंट करा म्हणून अशें तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट दिला आनी तो मेमोरंडम तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दी म्हणून सांगला. मागीर दुसरे एक हे जाल्यार काल जेलीन जो एक शैलेश मापारी हो जो प्रिजनर आसलो तो अटॅक येवन ताका मरण येयलें. तेचे अजून पोस्टमॉर्टम धाडला पूण पोस्टमॉर्टम जावंक ना आनी फाल्यां ते डेप्युटी कलेक्टराच्या फुड्यान ते पोस्टमॉर्टम जातले आनी मागीर तेचेर अस्नोड्या तेच्या गांवान अंतीम संस्कार जातले. तिसरे जे लायफ गार्ड गेले 8 दीस जाले म्हापशाच्यान तांकां हितूनसून पणजे आझाद मैदानात बसले ते थंयसून तांकां म्हापशां गांधी सर्कलाचेर ते बसल्यात 8 दीस. तांकां कोण कोण म्हणजे विरोधी कोण कोण येवन तांकां मेळटात आनी तांकां सपोर्ट दितात. पूण तेंचें म्हणणें जे तेंचे लिडर आहा ती स्वाती केरकर हे म्हणटा सरकारी पक्षांतलो एकलोय अजून कोण येवन तांकां असो धीर दिना की बाबा पाठिंबो दिना की चल तुमचे प्रश्न आमी सोडयता तुमी हांगाल्ले उठा म्हणून. 8 दीस जाले ते हंगर स्ट्रायकाचेर आसात. तेंचे अजून म्हणटात ते कोण तरी सरकारान येवचे आनी आमकां हे करचे पाठिंबो दिवचो आनी आमचो प्रश्न सोडोवचो म्हणून. मागीर तिसरे कोविडाचो एक प्रश्न. आयज कोविडाचे सगळे जर बार्देश तालुक्यान 175 एक्टिव्ह केसी आहा. भितर आयज म्हापशांनी खूब कमी जाल्या. दोनूच जाल्या. कोलवाळ्यान आयज कांयच मेळोंक ना. हळदोण्यान 3 मेळ्ळ्या आनी परवरी बाकीचे हे मेळोंक ना. पूण आतां कोविडाचे जरी केसी कमी आसले जाल्यार आतां ना क्रिसमस आहा आनी क्रिसमसाच्या हितून बाजारूय सगळो भरलेलो आहा आनी फुडले जेन्ना क्रिसमस आनी इयर एंडींग जातले
तेन्ना आतां फॉरेन ट्युरिस्ट तरी येवचे ना कित्याक फ्लायटां बंद जाल्ले आहा पूण जे लोकल इंडियन ट्युरिस्ट जे येतले तेन्ना परत एकदा गर्दी जातली तेन्ना कोविडाचो प्रश्न परत Definitely. उपस्थित जावंक शकता. Yeah. थँक्स अ लॉट श्याम. असले आयची अपडेट. या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळय सारको सोंपला. काँग्रेसीचें कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. खंय तरी जाग्यार येता काय आतां जशें चल्लां तशीच दयना परत चालू उरता. हेंय म्हाका दिसता फुडल्या 5-6 दिसां भितर कळपाक जाय. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वैद्यनाथ प्रुडंट. नमस्कार.